प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो 20 वोड 57 ते 66 पर्यंत आनी वोड 80। लूक चॅप्टर 1 verses 57 to 66 and verse 80। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। इतले म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो। देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली। 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदताली। पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय। आनी ताणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना। तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी फोडी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव। आनी सगळीं अजाप जाली। त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो। सगळीं शेजारी तटाकली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुळकान ह्यो घडण्यो गाजताल्यो आनी आयकोतेल्यांनी त्यो आपल्या मनान रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो तो तुमकां दिसता, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताच्या सोबे आसलो। आनी भुरगो वाडटा वाडटा बुडीन गोड जायत गेलो। इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पडटसर तो ओराण्यांत रावतालो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मात परब करता जुआंव बातिस्ताची। आनी खरेपणी आमी हें देवाचें उतर आयकलां जाल्यार आयज आमी पळयता कशे भाशेन जुआंव बातिस्ताचो जल्म जालो। आनी भाव भयणीनो, आमी पळयता की आयच्या तिनी वाचपान देवान इसायास प्रवादाक, जुआंव बातिस्ताक आनी जेजूक आपल्या मायच्या कुसव्यांतल्यान वेंचून काडले। पोतून म्हणटा, देवान इसायास प्रवाद्याक, जेजूक आनी जुआंव बातिस्ताक तांच्या आवयच्या कुसव्यांतल्यान वेंचून काडले। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना देव कोणाक आपल्या मायच्या कुसव्यांतल्यान वेंचून काडटा ताका एक कारण आसता। कित्याक देव जेन्ना कोणाक वेंचून काडटा ताका वेंचून काडटा आपली खोशी करपाक। आमची खोशी न्हय, त्या मनशाची खोशी न्हय, पूण तांकां आतां आपली खोशी करपाक तांकां वेंचून काडटा। आनी भाव भयणीनो, कितें घडलें इसायास प्रवाद्याक, जेजू आनी जुआंव बातिस्ताक ज्या तिनाय जाणांक देवान आपल्या मायच्या कुसव्यांतल्यान जल्माच्या आदीं तांकां वेंचून काडले, त्या तिगांयनी देवाची खोशी केली। आमी जाणो कशे भाशेन इसायास प्रवाद्यान सगळें इस्रायली प्रजेक देवाचें उतर शिकयलें, तांकां सांगलें कशे भाशेन देवाचें बोगसणें मागपाक, कशे भाशेन त्या इस्रायली प्रजेक तयार केली, कशे भाशेन जुआंव बातिस्त येवन आतां ओराण्यांत शिकोवंक लागलो। तो आतां लोकांक सांगूंक लागलो, तुमी तयारी करात, देवाचें बोगसणें मागात, तुमी आतां जेजूची जो येवपाचो आसा ताका येवकार दिवपाक तुमी तयारी करा। आनी शेकीन जेजू भाव भयणीनो, कितें घडलें, जेजू ह्या संवसारान येयलो मनीस जावन। आनी जेन्ना जुआंव बातिस्तान ताका कॉमेस करचे आनी सगळी तयारी केली इस्रायली प्रजेन, जेजू आतां शिकोवंक लागलो देवाचें उतर, ताणें लोकांक तयार केली। आनी शेकूच जेजू खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारयलें, ताणें आपलो प्राण सोडलो, तो पुनर्जीवन जालो आनी परतून सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक वचून बसला। म्हणटच तिगांयनी मायच्या कुसव्यांतल्यान ह्या संवसारान जल्म घेवच्या आदीं देवान तांकां वेंचून काडलें म्हणून ताणें आतां देवाची खोशी केली। आयज भाव भयणीनो, आमी जी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा जे आमी भावार्थी, आमकां देवान जेजू वरवीं वेंचून काडल्या। म्हणजे आमी खरेपणी क्रिस्तांव जाल्यार, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी देवान सोरोनान मानला आनी आमी आतां आमकां देवान पवित्र आत्मो दिला जाल्यार
खरेपणी आमकांय देवान आमच्या मायच्या कुसव्यांतान आमकां विचून काडल्या. कित्याक ताणे आमकां स्वर्ग आनी संवसार घडचे आदीं जेजू वरवीं आमकां विचून काडल्यात. देवाचें उतर आमकां सांगता की देवान आमकां जेजू वरवीं जेजूच्या सांगाता आमकां विचून काडल्या. म्हणजे आमकां एक एकल्याक देवाची खोशी करपाक एकदम गरजेची. आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जाल्यार, देवान आमकां विचून काडल्या जाल्यार आमी देवाची खोशी करपाक एकदम गरजेची. म्हणटच आमकां गरज आतां भाव भयणीनो देवाची खोशी आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा ती कशे भाशेन आमी ती आमची खोशी देवाची खोशी आमकां कोडीत दिवं कोत्तात, कशे भाशेन आमकां कोडोंक जाय ती फकत ताच्या उतरा वरवीं. म्हणून देवान आमकां आपलें उतर दिलां, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानून घेता त्या दिसा देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्म्या उदेशीन तो आमकां त्या देवाच्या उतराची ताण आनी भूक दिता. जितली आमी देवाचें उतर वाचता, ताचेर नियाळ करता, तें उतर आमी आमच्या काळजांत रिगून दवरता. आतां पवित्र आत्मो आमकां देवाची खोशी कोडीत करता. तो आमकां सांगता की आमचें कारण ह्या संवसारांत येवपाक कितें तें आमचो संबंद देवाशी घट करता. आनी शेकी भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी पाळटा त्या उतराची सजमणी आमकां मेळटा. आमकां पवित्र आत्मो देवाची खोशी आमकां कोडीत करता. आनी आतां आमी तें उतर पाळटा म्हणून आमकां जें पवित्र आत्मो सांगलां तें आमी कोत्ता म्हणून आतां आमी देवाची खोशी करूंक पावता. आतां आमचें कारण ज्या कारणांक लागून आमकां देवान ह्या संवसारांत रोचल्यां तें कारण आमी पूर्ण करता. आनी ज्या भाशेन इसायास प्रवाद्यान, जॉन बातिस्तान, जेजून सगळ्या सांतांनी जे ह्या संवसारांत येयले आनी देवाची खोशी केली तेच भाशेन आमच्यांनी देवाची खोशी करूंक जाता. तो आयज खेरीत भाशेन जेन्ना आमी ही परब करता जॉन बातिस्ताची, आमी आयज जॉन बातिस्ता भाशेन, जेजू भाशेन, इसायास प्रवाद्या भाशेन सगळ्या प्रवादी आनी सांतां भाशेन आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, तें उतर पाडुया, देवाची खोशी करुया. आनी खरेपणी जे कारणांक आमी ह्या संवसारांत येयल्या तें आमी कारण संपून आमी एक दीस स्वर्गाचेर सूख भोगूंक आमी आयजतान तयारी करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.